भागवत पुराण कोंकणी हांनी आयोजन केलेले भागवत प्रवाहाचे आयचे कार्यक्रमाक मिगे सविनय स्वागत आसा. परमपुरुष परमेश्वरार पाय पोणो गुरुजनाले मालगडेल आशीर्वाद घेवन आयचे कार्यक्रम आरंभ करूक हांव अनुमती निमगिता. मंगळाचरण सांगून कार्यक्रमाचे प्रारंभ करूया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुश्च एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. वापस पुरा जनाक आयच्या कार्यक्रमाक हांव स्वागत करता. संकीर्तनाक कोणी विंगड कोणी सांगता येल्यार सांगेत. नंदिता कामत माताजी एनी म्हण लेखता हा विजय शेणै माताजी सांगता येल्यार सांगया माताजी. हरे कृष्णा. स्वागत आसा. हरे कृष्णा. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा मधुर ध्वनीरी आजी आईची कार्यक्रमाक आरंभ केलेले तुमका मस्त मस्त धन्यवाद विजया शणै माताजी तशीची भागवत पुराण कोंकणी सांगेल पुरा कार्यक्रमात तुम्ही भाग घेवका म्हणून भागवत पुराण कोंकणी हंगे तर्फे ನಾವು ಮೇಲೆಗೆ ನಿಮ್ಮ घेता मस्त मस्त धन्यवाद आजी भागवत प्रवाहांतू नवम स्कंदाचे विषयस अनबिलिव्हेबल चॅरिटी ह्या विषयांतू आमका सविस्तर रूपाने सांगूक आजी आमगेलो तो आसती ज्येष्ठ वरिष्ठ पूजनीय आमगेले हिस ग्रेस रमण हरिदास प्रभुजी हंगेले कार्मिक नाव अस जे रमेश कामत प्रभुजी हन्नी बेंगळूरांतू वरपताती हन्नी मूलतः पय्यनूರು केरळ तुलेन आसती प्रभुजी तन्नी रिटायर्ड कॅनरा बँकाचे एम्प्लॉई जावन आसलेंती आनी परमपूज्य जयपताका स्वामी महाराजाले शिष्य आसती तशी बेंगळूरांतू लोकल टेंपलेट सेव करता आसती प्रभुजी अन्नी भागवत पुराण कोंकणीचे एकादशी सेशन्स अंतू तंगेले ज्ञानामृतानी पुरा जनाक प्रोत्साहन दिताती भजन्स कीर्तन्स पुरा चंदुकोन सांगताती तशी हांका एक सुपुत्र एक सुपुत्री आसती सुपुत्री समेत भजननी सांगता आणि कोंकणी प्रवचनांकनी प्रोत्साहन दिताती प्रभुजींक आम्ही हरे हरे कृष्ण महामंत्र सांगून स्वागत करूया हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा प्रभुजी तुमको स्वागत है सर हरे कृष्णा थैंक यू माता जी ऑडियो आणि व्हिडिओ समजनो माता जी वही प्रभुजी करेक्ट असनो वही प्रभुजी आता आम्ही गेले का मंगळाचरण सांगून आमका मुखासूया ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथानितं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्ण पादान् सगणललिता श्रीविशाखानिधांश्च श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददामि स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपदाकस्वामिनिति नामिने। नमस्ते आचार्यपादाय निदाय कृपपदायिने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेश तारिणे। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गे श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आमका कार्यक्रम सुरू करचे फुडें एक कुंदी स्तुतींचो एक अत्याकृष्ट जे आसले एक श्लोक आसा ते गान करून मागीर आमकां सुरू करी। श्री कृष्ण कृष्ण सखा वृष्णीश भावनीत्र राजन्यवंशादहना हरवर्गवीर्या गोविंदा गोदिज सुराति हरावतार योगेश्वरा अखिल गुरो भगवन् नमस्ते भगवन् नमस्ते। आता हाजी पेनल्टिमेट डे ऑफ द न्यू इयर न्ही वा। न्यू इयर सूर्य विचारले एक दिवस महत्व आसा ताका आमगेले भागवत पुराण कोंकणीन मस्त अरेंजमेंट केलेलो आसा म्हणून म्हाका कळ्ळां। मागीर ते न्यू इयराक नव वत्सराक नव हप्ताक आमकां यथापूर्व उचित जेवण एक स्वागत करके येल्लें आसा।
हे निमती हांव एक नववर्स स्वागत करूंक एक सान एक पद्य एक कंपोज केल्लें आसा ते तुमगे समक्ष समर्पण करता. म्हणजे पेरंट डे ते उपांत्य दिवस म्हूण सांगू येता. एक दिवसा फुडें अशें एक स्वागत. स्वागतं नवाब्ध किरण स्वागतं कृताब्ध किरण स्वागतं नवाब्ध किरण स्वागतं कृताब्ध किरण स्वागतं स्वागतं सुस्वागतं 2025 स्वागतं नवाब्ध किरण स्वागतं कृताब्ध किरण स्वागतं स्वागतं सुस्वागतं 2025. आम्ही 2025 कसलं नववर्ष आरंभ करतना कसलं प्रार्थना जेव काम केलें म्हणून अशें कार्य आनी हांव सांगता. अनाच्छदन कोर्नु दिवका माया येवनिका आमगेले अनाच्छदन कोर्नु दिवका माया येवनिका आमगेले कृष्णा बोध किरणानी कृष्णा बोध किरणानी उदित प्रभा किरणानी कृष्णा बोध किरणानी उदित प्रभा किरणानी मागीर शुद्धाचार विचारू पुष्ट कोर्नु दिवका शुद्धाचार विचारू पुष्ट कोर्नु दिवका दुष्टाचार विचारू नष्ट कोर्नु दिवका दुष्टाचार विचारू नष्ट कोर्नु दिवका पूर्ण कोर्नु दिवका नर जन्म साफल्य पूर्ण कोर्नु दिवका नर जन्म साफल्य स्वागतं नवाब्ध किरण स्वागतं कृताब्ध किरण स्वागतं स्वागतं सुस्वागतं 2025 सुस्वागतं 2025. अशें आमकां नवाब्दाक न्यू इयराक स्वागत करून आमकां कार्यक्रम सुरू केल्या. म्हाका हे कथा सांगूंक हे क्लास काडूंक एक दिव्य अवसर करून अनुग्रह केलें. इस ग्रेस मुरलीधरन चरण प्रभु आनी टीम हाका हांव म्हगेले आभार प्रकट करता, धन्यवाद करता. तशीच तकड उपस्थित सगळ्या भक्तवृंदांक म्हळ्यार वैष्णवांकय हांव हार्दिक स्वागत करता हे क्लासांत. आनी तांचे लागीं म्हाका अनुग्रह करता म्हणून तांकां साश्टांग प्रणाम करून अभ्यर्थी हें करता, निवेदन करता. आयच्या क्लासा विशय असा श्रीमद भागवत पुराण भागवत प्रवाह आमगेले गौरांग दर्शन प्रभुन एक उचित जें आशिल्लें एक चंदक एक टायटल दिलां हाका. ताचो म्हळ्यार अनबिलिवेबल चॅरिटी. अनबिलिवेबल चॅरिटी म्हळ्यार कसो तें अविश्वसनीय दीन दयालुता म्हणून सांगू येता आमकां आमचे गेला. अविश्वसनीय जे आशिल्लें एक काणी येता ही. म्हळ्यार एक श्रेष्ठ भक्त महाभक्त रिंदी देवाला काणी ती भागवतांत हे काणी दिल्ली आसा. म्हळ्यार भागवत पुराण म्हळ्यार असर आशिल्ले भक्तांक गेले विचित्र जें आशिल्लें काणी दिलेलें आसा.
कळवा तांगेले चरित आणि तांगेले तरातरा भाव सगीत आशिल्ले कृष्ण संबंधी जे आशिल्ले तांणी कृष्ण जे आशिल्ले संबंध कसे संबंध आशिल्ले ताची रती तशें आशिल्लें एक निर्मल एक प्यूर भक्तांगेले कहाणी आशिल्ले एक ग्रंथ हे भागवत पुराण सुधा गोस्वामीन बरी चंद करून सांगिल्लें आसा 12 म्हळ्यार भागवतांतूचे 12 अध्याय 13 श्लोकांत अध्याय 18 श्लोकांत सांगिल्लें आसा तकरांकूच तस्तें श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यद्वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमहंस्यमेकममलं ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् स्वपठन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्यन् नरः चंद्रगुण सांगला पळा म्हळ्यार भागवत एक आम्हाला पुराण आसा म्हळ्यार प्युअर पुराण आसा भक्तांगेले अत्यंत प्रिय ग्रंथ तें इतली ती कारण कसं म्हळ्यार परमहंसांगेले परिशुद्ध परमज्ञाना वर्णना ताजे प्रबंध ताजे विस्तार ताजे वर्णना अंतू आसा ते अंतू कामरहित आणि ज्ञान वैद्याक्य भक्ती सहित ताजे दर्शन दिलेलें आसा श्रद्धापूर्व भक्ती सहित कोण बळ हे वर्णना श्रवण करता कीर्तन करता तो मुक्तीपद प्राप्त करता म्हणून सांगितलें ताजे अर्थ ते अन्यर्थ केलेले आसा आमगेले रंदी देव आमगेले आयचे कथापात्र रंदी देवाले काणी ते आमकां परम भक्त रंदी देवाले काणयेंतू अवश्यसनीय जे आशिल्लें तागेले भक्तीचे वर्णना 9 कांडांतू 25 अध्यायांतू दिलेलो आसा 2 2 9 8 10 आशिल्ले श्लोकांत ताजें वर्णन दिलें आसा 9 कांड म्हळ्यार भक्तांगेले सूर्यवंश आनीक चंद्रवंश भक्तांगेले तांगेले अत्याकर्षक जें आशिल्लें ईशानु कथा म्हणटा ताका अथवा भगवत भक्त संबंध जें आशिल्लें कथा वर्णना अंतू दिल्लें आसा प्रसिद्ध सूर्यवंश कोण रायशिलेची इक्षागु सूर्यता इक्षागु मागीर अंबरीशो सागरो मागीर भगीरथ मागीर प्रभु रामचंद्र आदि सूर्यवंश हे आदा म्हळ्यार महान भक्त महान परम भक्त जानु आशिल्ले तांणी तशेंच चंद्रवंशाचो आशिल्ली काणी अंतू दिल्लेलो आसा तांगे रायाले ते रायांगेले म्हळ्यार कोण आसा ते पुरुरव ययाति युधु मागीर भरदो मागीर रंदीदेव इत्यादी चंद्रवंशजो तो त्यो आसा कृष्ण वंशांतूच जे कृष्ण अवतार जेन्ना आयिल्लो म्हळ्यार काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्यादि इत्यादी हे बाधित भक्तांगेले तांचो काणी वर्णन केल्ले तांकां तीक्ष्ण जें आशिल्लें प्रेमयुक्त भक्ती कृष्ण भक्ती कारण जावन हेतू जावन तांणी हे बाधित जाल्लेल्या भक्तांनी तांगेले मुक्ती प्राप्त कशी केल्ले म्हूण आशिल्ले काणी ते अंतू आमकां वर्णन मेळटा अंतू आमकां दर्शन मेळटा रंदी देवालय काणी फुडें कृष्णान तांकां सहचारी जें आशिल्लें गोपांक लागीं
एक गुणपाठ सांगितलं असं. कसं होतं म्हळ्यार आमकां सकाळांनी भारी श्रद्धेरे नोटकर काजेल्ले कार्य जाता आनी सगळं भक्तय हे स्वीकार करून ते प्रकार चलता असं कळवा. कसं तें एतावत् जन्म साफल्यं देहिनां इह देहिषु प्राणेर् अर्थे धिया वाचा श्रेयाचरणं सदा. एतावत् जन्म साफल्य म्हणजे जन्मांत वयले एक जीवान विशिष्य मनुष्यानी ताका जन्म साफल्याक तर इतर तांगे सहजीविले श्रेयस्कर कर्म सेवन कर्म कोरका कशी करका. प्राणेर अर्थेर धिया वाचा म्हळ्यार तांगेले प्राणदाय समर्पण करून जीवन आनी तांगेले अर्थेर अर्थ म्हळ्यार धन संपत्ती तांगेले संत जन तांकांय समर्पण करून तांकांय दान दिवन मागीर धिया म्हळ्यार बुद्धी मन बुद्धीनी आनी वाचा मधुरवाणीनी इच्छित सेवा करका केन्ना सदा निरंतर जावन अशे सेवेंतू तांणी जावका. जाल्यार कसं जाता तांकां भक्ती मार्गांत येता कृष्णा प्रीती संपादन करून जाता म्हणून अशें कार्य तूं सांगितलें आसा. पण रंदी देवाले हे काणी तूं रंदी देवान हें पुराय पालन केल्लें आसा. हें पुराय पालन केल्लें आसा तें ताजें महत्व. रंदी देवाले काणीक समान जावन अशें काणी तुमी आयकला आसावो. कसो तें म्हळ्यार आमी अमरचित्र कथांत हे काणी आयकला आसतलें. सीबी चक्रवर्तीनी दोन पक्ष्यो म्हळ्यार पिजन आनी फाल्कन म्हणून हॉक. पिजन म्हळ्यार आमी ताका कसो म्हणचे पिजन म्हळ्यार प्राउड म्हळ्यार आमी गुरबंजी म्हणजे तांकां म्हळ्यार ते गुरू 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 करता गुरबंजी म्हणून अशें. आनी हॉक म्हळ्यार एक फाल्कन ताका कसो म्हणचे एक मांसाहार एक पक्षी आसता न्हू ताका आमी घोवणी म्हणचे घोवणी म्हणटा. तशेंच एका काणी सांगिल्ली आसा. म्हळ्यार त्या सीबी चक्रवर्तीनी आतां हांव सांगिल्लें पळय कृष्णान सांगिल्लें तें चारय ते फॅक्टर्स ते पालन केल्लें आसता. सीबी चक्रवर्ती म्हळ्यार तो अत्यंत महान जावन आशिल्लो एक रायो म्हळ्यार गुड गव्हर्नन्स म्हळ्यार चांगभरण करून प्रशस्ती मेळ्ळी ताका. म्हळ्यार तांकां प्रजा पुराय चोडू आमणीक पडू जाय आशिल्लें ताणें चोडू आमणीके अति दयालो अति नीतिमान धर्मिष्ठू अशें राय जावन आशिल्लो. तागेली किर्ती म्हळ्यार अशी तागेली किर्ती हे भूलोका मात न्हय श्रीलोकांतूय आशिल्ल्या रंदी देवा आमणीकेची व्याप्त जावन आशिल्ले तागेले किर्ती. एक दिवस ते रायान तागेले गार्डनांत वतना एक पिजन सांगलें आमणीके गुरबजी ताका उब्ब जायला ताका इज ब्लिडींग कळवा रक्त जाला ते कारण ताका उब्ब जायना ताका कळवा ताका पक्क्याच कडेन कसो घेन हें जालें इंजूर जाला ताका म्हूण सांगून ते पळयता ताका दया येवन ताका काडलें हातांत काडून ताका परिचार करचे वेळार पावलो फाळकण. फाळकण येवन पळयलें हे राय तूं कसो करता मिग्गेलें खाण घेवन तूं वता हे मिग्गेलें खाण आसा कळवा तें मिग्गेल प्रेम तूं घेवन वचचें कशें तें तूं नीतिमान तूं धर्मिष्ठू सकाळांक सकाळा वयर दय दाखोवचो म्हूण समज अशें किर्ती तुका आसा कळवा. म्हाका मिग्गेलें आहारूय हें मिग्गेल चोडवांक म्हाका आशिल्लो आहार आसा हें तूं खाण वेल्यार हांव भुकें मरून वचना मिगे चोडू मरून वचना कळवा. तूं आका रक्षण कर तूं समज चमका जेल्यार तुका राज्य पुराय दिल्यार कसं येल्यार म्हाका कसलें तृप्ती येवची ना म्हाका जावका आहार कळवा म्हाका आहारूच जावका. तूं कसो गेल्यार तूं आतां वेल्यार
हाका काणवेलारी हें केल्या ताका रक्षण केल्यारी हांव मरनचें ना ताका रक्षण करचें वय हांव मरनचें ना हांवें तें नीती हांवें तें धर्म हांवें अशी तो अशी उल्लो जासूर केलें म्हणजे कशी एक मनशां जाल्यार सोऱ्या रीती उलो जासूर करता ताका एक दिशी येलें हे कसले दिशी उलयत मू आनी वर नीतिमान मगो तशी उलयत मगो अशें हें केलें दिशी येलें ताका ताणें सांगलें कळ्ळें आगे हें मांस तुमी गेलें हांव कळ्ळें हें म्हाका दीन जाल्यार हांव पोटा बुकीन मरतलो म्हगे चेडूं म्हणून ती ती तूं म्हाका दिवच्या जायन जाली तुगेलें शरिरां सुकून म्हाका मांस दी म्हाका तृप्ती येता म्हणून सांगलें कळ्ळें ओहो शिवा जोरस मोयो म्हणलें रायन कसं केलें ताणें सांगलें म्हणजे सगळ्या शरिरां सुकून हें मांस कातून एक बॅलन्सान एक त्रासान दवरलें आनी एक पगारी तें गुरबंजीक दवरलें गुरबीजी जेव केलें मांस न्हू दिवका तें तागेलें वेयटा जेव समान जेव आशिल्लें मांस दिवका म्हूण सांगिल्लें ताणें पाळकणान जायत म्हणलें ओपलो मांस तें पांया सुकून जंगे सुकून मांस कातून दवरलें जाल्यार हें गुरबंजी वयर वचना त्रास वयर वचना तशी येता कसं केल्यार कितलें मांस कातून दवरलें जायना आखेरी स्वयं तांचो बसलो त्रासान बसलो त्रासान बसलो म्हळ्यार स्वयं समर्पण केलें ताणें हें करून म्हळ्यार ताका प्राण जाय दिवच्याक तयार जालो म्हण कळ्ळें प्राणेर अर्थेर सगळें पुराय दिलें दिवन ताका म्हणटना तशें जालें म्हळ्यार हें गुरबंजी आनी तें फाळकन डिसेपर येलें अप्रत्यक्ष येलीं ते थंय एक कोण इंद्रदेव आनी अग्निदेव प्रत्यक्ष येलो आनी ताणें सांगलें तुगे किर्ती सांगी सकयल बद्दलची तूं तितल्या जाणशाली तूं धर्मिश्ट तूं नितीमान चुकून आमकां कळ्ळें तुका परीक्षण करूंक तर आमी हें केल्लें कळ्ळें इशें केल्लें एक अरेंजमेंट केल्लें म्हूण सांगून तूं कसं वर जेव कळ्ळें निमगी म्हूण सांगलें ताणें रायान सांगलें शिबिना म्हाका कसले वर कसले ना वरम याचे हांव कसले वर याचन करना तूं लागीं म्हाका कस म्हळ्यार असले एक सेवा व स्वरूप हें म्हाका जेवक जेलें केन्ना निरंतर जेवण जेवका तितलें मात्र म्हाका जेवक येल्लें म्हूण सांगलें तशी आख्खा समान जेवण आसलें म्हळ्यार शिबी चक्रवर्ती व्हड भक्त म्हळ्यार भक्त जाले एक लिस्ट तातूंत नाशिल्लो कळ्ळें भागवतांचो ते काणी ना जाल्यार आमकां अमर कथेंचो आमकां दृश्टांत कथा आमकां एक गुणापाड कथा म्हूण सांगूं येता सगळ्यांक मनाक करूं अशिल्ल्या कथा आशिल्ल्या तशें आमकां आनी रंदी देवाल्या काणयेंतू प्रवेश करया ह्या भरत वंश जालो जाता उद्भव जाल्लो जाता आमकां रंदी देव हे आमकां सांगला म्हणजे भागवतांचो 21 चॅप्टरांचो हाजे काणी वर्णन आसा 2 8 10 श्लोकांचो हाजे वर्णन आसा भरत जालें म्हळ्यार ते वंश परंपरा ते लिनियेज ते कसं म्हणून पळया बरें कुंती रंदी देवालें म्हळ्यार भरद्वाजालें पूत मन्यूक 5 पूत आशिल्लीं एक क्षत्रा जया महावीर्य आनी नर आनी गार्ग म्हणून तर नराक संकृती म्हणून एक पूत आशिल्लो त्या संकृतीक 2 पूत आशिल्ले तांचो एकला नांव गुरू आनी एकला नांव रंदीदेव आमगेल्या कथा पावता रंदीदेव म्हळ्यार कोण एक श्रेष्ठ उत्तम भक्तू महान भक्तू आशिल्लो तो जाल्यार व्हड त्यागी आनी दानी धर्मिश्ठ न्यायिष्ठ तपस्वी आनी कोण अतिदयालू आनी प्रजाप्रेमी आनी समदर्शी जावन आशिल्लो सगळ्यांक एकूल एक पळयतालो तो कळवा
तशी तागेले कीर्ती असना ते भूयो लोकां मात नाही ये उपरी लोकांत ये लोकां मात नाही इह लोक मात नाही परलोकांतूय तागेले कीर्ती व्याप्ती जानाशिल्ले त्रिलोकांतू कीर्ती तागेले व्याप्ती जानाशिल्ले ताणें कसं म्हणा जीव संधारणा कसं जीवना करूंक प्रत्येक प्रयत्न जो करूं ना कसं म्हणा देवाले विधी ते विधी विधान कशें पळा ते व्यवस्था केला कशें पळा ते प्रकार तो उपजीवन करतालो म्हळ्यार कोणी सोयरी ज्यो आयल्यार गेस्ट येतना तागेले पुराय भरून दितालो दान जेवण दितालो कळवा कसलेंय पळोवचें ना कळवा खाण जेवण हे सगळे कसं पळय सुभिक्ष जेवण दितालो तशी कुटुंब समेत ताका दान दिवन कश्टारी शिरीच कळवा प्राय कश्टारी सांगू जाय आमकां म्हळ्यार तशी दान दितालो तो पुराय कळवा तशी कुटुंबाक खाणा जेवणाक सगळे ಸ್ವಲ್ಪ कश्ट आशिल्ले त्यावेळी ते निमती जाल्यार रंदी दिवं म्हळ्यार शांत जावन आशिल्लो प्रशांत सोब जावन आशिल्लो तशी एक दिवस कसो जालें म्हळ्यार एक वेळा एक 48 days 48 म्हळ्यार 48 दिवस एक कठीण व्रत केलें 48 दिवस म्हळ्यार म्हाका बिलीव करूं जायना कोणाकय 48 दीस उपवास खायतले जेवतले करचें म्हूण सांगल्यार आमकां एक वेळा एक च्या उपेक्षा त्याग करूं जायना आमचे कडेन कळवा तशी आमकां लेगीत म्हळ्यार 48 hours दिसता न्हय 48 days कळवा 48 days 48 दिवस कठीण व्रत केलें तशी करून अखेर ते 48 days जेवन ते पारण करचे वेळार म्हळ्यार फास्ट ब्रेक करचे वेळार सकाळीची ताका सकळ तरा आशिल्लें भोजन अतिविशिष्ट भोजन पुराय तयार जावन आयलें आमच्या ताकाय ताका कुटुंबाकय पुराय अशी अतिविशिष्ट भोजन तुपांतू दुधांतू दह्यांतू पुराय पाचे करून आशिल्लें च्या खाण तयार जावन आयलें तशी ताणें सगळें वंटून हांकां कुटुंबाक सगळें वंटून दिलें तागेलें वंटू येता दवरलें कळवा तशी ब्रेक फास्ट तागेलें व्रत पारण करूंक तयार जालो ते वेळार पावलो एक ब्राह्मण कळवा ब्राह्मण पावलो खावच्या वतना ब्राह्मण प्रत्यक्ष येलो कळवा एक सोयरी ब्राह्मण त्यावेळी कसं केलें म्हणल्यार ते ब्राह्मणाक ताणें ते भोजन ताका दिलें ते भोजन आसना ते भोजनांत ते सरपक्का न्हू ताका दिलें पटवय ताका तृप्ती केलें ते म्हळ्यार तो कोण पळय आयला गेस्ट तो एक देव म्हणके ताका ट्रीट केलें कळवा ते ट्रीट करून ताका उपचार केले आनी ताका ब्राह्मणाक ताका सकळ तरा आशिल्लें दान हें पुरो आशिल्लें पुरो ताका दिवन ताका तृप्ती घेवन ताका सोडलें तशें तो रंदी देव म्हळ्यार ही सकळ जिवनांगी जिवां भितरी देवाक देखता तो समदर्शी जावन आशिल्लो सकळ जीव जालांगे ताचे भितरी आशिल्ले त्या देवाक ते आत्मा परमात्माक तो दर्शन करता तें समदर्शी म्हणून सांगता ताका आमकां आमगेल्या भगवद्गीतेंत 8 श्लोकांत सांगला म्हणके विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कविहस्तिना शुनी चैव स्वपाकये च पंडिता समदर्शिनः म्हणून सांगिल्लें आसा तशी सकळ जीव जाणांक तो समदर्शी जावन आशिल्लो ते निमती तशेंच भक्त आशिल्लो रंदी देव म्हळ्यार तो कृष्णान मुखार आमी सांगिल्लें म्हणके आशिल्लें समदर्शी आनी ते एक गुणपाठां सांगिल्लें पळय तशी सर्वे कृष्णार संबंधी जावन म्हूण आशिल्लें एक धारणा एक बोधू आशिल्लें तशी एक तत्वदर्शी ते तत्व दर्शन करता आशिल्लो कोण आमगेले रंदी देव तशी सक्कड कडेन देवाक देखता तो आनी तो भगवद्गीतेन सांगला म्हणके
बहूनां जन्मनां मन्ये ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति वासुदेवं सर्वमिति विष्णु सक्कडिन व्यापक ज्ञानस्य मनुष्यले ज्ञानो ರಂತಿದೇವಾಗ ಅಶಿಲೆ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಅನುಶೀಲೆ ಧಾರಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜಲರಿ ಶೂದ್ರ ಜಲರಿ ಚಂಡಾಳು ಸೂಣೆ ಮಜ್ಜರ ವೃಕ್ಷಲತಾದಿ ಪಕ್ಷಿ ಮೃಗಾದಿ ಈ ಸಕ್ಕಳ ಜೀವಜಾಲ ಅಂತೂ ಈ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮಕ ಅಶಿಲ ದರ್ಶನದ ರಂತಿದೇವಾಗ ಅಶಿಲೆ ತೋತ ಸಮಶೀಲ ಭಕ್ತು ಜ್ಞಾನಶೀಲ ಭಕ್ತು त्याचे अनिकेत जीवन यदा यदा भूत पृथग्भावम् एकस्थम् अनुपश्यति तदयेव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा म्हणून सांगितलं असं म्हणजे एक शरीर नाही तो पळयता कळवा एक शरीर ते शरीर ताका मेळच्याचे कारण कसले ते तो पळयता ते विविध ज्ञानाचे शरीर पृथग्ज्ञानाचे शरीर म्हणजे एक एक शरीर शरीर ताका मेळलेले कशी मनुष्य ते कारण म्हणजे कर्म निमित्त आमकां काय देख मेळटा म्हणजे आमकां मेळटा एक मनुष्या शरीर मेळटा आमगे कर्म प्रारब्ध भोगूंक कशें तशी जीविंगेडे एक एक जिवांगेडे शरीर मेळटा कसं म्हळ्यार तागे कर्मफल निमित्त म्हणटा सुणे मज्जर हे सगळे त्यामुळे ते जीव जाता सगळ्यां ते भितर आसा एकूच जीव कळ्ळें परमात्मा एकूच आशिल्लो म्हूण आशिल्लो ते धारणा एक भक्ताक समय येता तशें भक्त आमगेले रंती देव शिऱ्या भेद न्हय पळयता म्हणून तशी सगळ्यां भितर तो धनी जाल्यारी अधनी जाल्यारी पंडित जाल्यारी पामर जाल्यारी ताका ते भेद न्हय पळयता कळ्ळें ते भेद तो ताका ना ते पळयना तशी ते ब्राह्मणाले बिगन म्हणून तरी कसं येलें रंती देवान बाकीचे आहार काण दवरले म्हणजे तांकां आमगेले तांगेले कुटुंबांक पुराय दिवन खावच्याक सोर करतना वापास एक कोण येयलो तो एक शूद्र प्रत्यक्ष येयलो थंय पावलो शूद्र एक सोयरी तशी ते वंटस न्हू ते वंटो एक वंट काणू ताका समर्पण केलें ताका दान दिलें कळ्ळें शूद्रान गेले सत्ताक कशें येलें अनेक अतिथी आयलो कोण एक ಸ್ವಲ್ಪ सुण्याक घेवन अनेक अतिथी ते पावलो ताणें सांगलें हांव मस्त भुकेर आसा म्हगेले सुणे हांवय मस्त भुकेर आसा आमकां कसलेपणी खाण दिवका म्हणून तेची दीन जावन ताणें रंती देवाला मागलें रंती देवान कसं केलें ते व्हरलेले आसतना बाकी आशिल्लें आहारू ते सुणाक न्ही कितें ते ताच्या यजमानाक दान दिलें तशें ते तांकां मस्त आदर बहुमान दिवन सम्मान दिवन तांकां पेटोवन दिलें बाकी केलेलें कसलें बाकी केलेलें ताका हें पिवचें आशिल्लें ಸ್ವಲ್ಪ उदक मात बाकी आसा कळवा ते उदक कसं म्हळ्यार आनी हें उदक पिवया म्हणजे कोण ब्रेक फास्ट ब्रेक करतना म्हणजे कोण ते उदक पिवच्या वतना एक चंडाळ प्रत्यक्ष कळवा चंडाळान सांगलें हे राया हांव आदमजातीचो जाल्यारी हांव मस्त तन्नीन आसा मस्त तन्नीन आसा तन्नीन भुकेन आसा म्हाका येदेज उदक पिवच्या दितू तूं म्हणून तशें म्हणलें ते चंडाळान तन्नीन भुकेन दुख्खीत जाल्लें तशेंच तें क्षीण ते पाप चंडाळाक ताका तें दीन वचन आयकून अत्यंत दुख्खीत द्रवीत जालो रंती देव अशेंच ते वेळार रंती देवान एक मधुर वचन सांगलें कसं ते मधुरवाणी नाकामयेऽहं यदिमीश्वरात् परम् अष्टार्थियुक्ताम् अपुनर्भवम्
आर्तिं प्रपद्ये आर्तिं प्रपद्ये अखिल देहभाजाम् अन्धास्थितो येन भवन्त्य दुःखा. बोलते हैं आवा परमेश्वर लागी योग अष्टसिद्धि मग्ना जन्म मृत्यु मुक्ति मकनक्क यातन भक्ति जीवांगिले ಒಟ್ಟು ರಬ್ಬನು ಅಸ್ನವ ತಂಗಲ ಒಟ್ಟು ರಬ್ಬನು ಯಾತನ ಭಕ್ತಿ ಜೀವಾಂಗಿಲೆ ಒಟ್ಟು ರಬ್ಬನು ತಂಗಲ ಕಷ್ಟ ನಿವಾರಣ ಕೋರ್ನು ತಂಕ ಕಷ್ಟ ಮುಕ್ತಿ ದೀವಕ ಮುನಶಿಲೆ ಏಕೇಕ ಆಸೆ ಮಾತ್ರ ಮಕ ಅಸ ಮುನಸಂಗ ತೇದ ಶ್ಲೋಕ ಅರ್ಥ ಹೇಳುವ ಏಕ ವೈಷ್ಣವು ಅದೇ ಅಮ್ಕ ಗೊತ್ತು ಸ ಪರದುಃಖ ದುಃಖಿ ಮುನಸಂಗಿಲ್ಲ ಸ ವಿಂಗಡಾಂಗಲೆ ಕಷ್ಟ ಪಡೋಚಾಕ ತಕ ಜಾಯನ तेनेंती तंगले यथार्थ क्षेम कार्याक अशिले कर्मांतु तो सदा युक्त जाता. इसी अशिले एक संभव जल्लस चैतन्य महाप्रभु लागी वसुदेव दत्ता मुळला ये भक्तो इसी मक्ता इसी च मक्ता कळवा सर्व जीवांके तग्गले सानिध्यारी म्हणजे चैतन्य महाप्रभु सानिध्यारी तंका मुक्ती दीवका म्हणून मुक्तिकोण दीवका म्हणून अशी मग्गिलस याचना केले तांगेले सर्व प्रारब्धे आणि कशी तांगेले हे जीवांग सर्व प्रारब्धे हांव घेवन भोगता म्हणून कळवा हांव घेवन भोगता म्हणून तांकां मुक्ती दिवका म्हाका नाका मुक्ती तांगेले प्रारब्ध हांव भोगता म्हणून आशिल्लें कळवा तशें आशिल्लें भक्तद कोणा रंदिती तशी रंदी देवान अनिकेची सांगले ताका पळोवन ते आता इल्लो कोण ते चंडाळ कळ्ळें चंडाळ लागी तशी सांगता चंडाळा पळोवन सांगता क्षुत्रित शमो गात्र परिभ्रमाश्च दैन्यं क्लमशोक विषादमोहा सर्वे निवर्ताः प्रवणस्य जन्दो जिजीविषोर्जीव जलार्पणान्मे. म्हळ्यार तन्नीन मोर्चे हे पाप चंडाळाक मिगेले उद्दाग दिवन रक्षण केल्यारी मिगेल कसं येता मिगेल ताणी दुःख क्षीण कष्ट कडकडो हंगा कडकड सुद्दां आसना 48 days तपानुष्ठान केलें पडा कळवा थोडो तपस्वी जावन ते क्षीण ते कडकडो हांगा आशिल्लो ते कडकडो ते संकश्ट आनी ते क्लेश म्हळ्यार हांगा सांगिल्लें आसा दैन्यं क्लमक शोक विषाद मोहा म्हणून दुरित विलाप मोह म्हळ्यार ते शोक मोह इत्यादी पुराय मागीर सोणवतले कळवा तशेंच रंदी देव ताका उद्दाग गेल्या उद्दाग म्हाका आमल्या रितीन ना म्हळ्यार प्राण जाय समर्पण करून तयार जालो कळवा तशी अशी आशिल्लें मधुर वचन उरलो न्हू तन्नीन मुखेन प्राण वच्चाग जालेले रंदी देवान तागेले ते उद्दाग आसना ते दयाल ते निसंशय जावन ते चंडाळाक दिले अत्यंत दयालू आनी शांत स्वभावी जावन आशिल्लो ते वेळार कसं जालें म्हळ्यार ताका कसली आश नाशिल्ली रंदी देवाक म्हळ्यार निष्काम जावन आशिल्लो तो निष्काम बरें म्हळ्यार हांगा सांगिल्लें आसा चैतन्य महाप्रभून कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत म्हण अतैव शांत म्हळ्यार भुक्ती मुक्ती सिद्धी कामी सकली अशांत म्हूण सांगिल्लें आसा कळवा अशी कृष्ण भक्त केन्नाय तो शांत जावन आसता इतली ती ताका कसलें काम ना भगवती ज्ञान कसलें इच्छा ना ताका ते सदां निरंतर शांत जावन बसता कसलें इज व्हेरी सोबर कळवा म्हूण सांगता तशी रंदी देव हांगा इतली पुराय जावनूय कसलेंच हें ना ताका शांत जावन आशिल्लो सोबर जावन आशिल्लो कळवा तशी यशजतन कसं येयला तत्काळ ब्रह्मा विष्णू शिव
आणि देव पुराय रंदी देवा मुखारी प्रत्यक्ष येयलेंचे आणि निमगेले तांणी सांगलें हे रंदी देवा तू गेले तपा आणि वस दर्शन मुखारी आम्ही नडमस्तक गेलेंची कळवा इतले तपानुष्ठान केलें तुवें जाल्यार तुका कसलेंय हानी ना तुका कसलें तर आशिल्लें विभ्रम ना कसलें तर आशिल्लें कष्ट तूं सांगना दिसना सगळ्यांक पूर एक पळोवन सगळें समदर्शी जावन सगळें कोणा बळा आयला ताका जाण तूं आतां इतलें पुराय तपस्यानुष्ठान केलें 48 days अनुष्ठान केलें तन्नी भुकेन आशिल्लो तूं ते वेळार तुगेलें आहार पुराय तूं दान दिल्लें इतलेशें महान आशिल्ले भक्त आमी पळयली म्हणून सांगलें न्ही म्हळ्यार आमचो आमी हरे कृष्णा टीव्हीन तो अशी सांगिल्लो आसा म्हळ्यार ब्रह्मदेव आनी तागेले नायक तोरी हिंगा देवस कडेन महाविष्णू लागी वचून विचार केले म्हळ्यार आतां कोण आसा अति म्हळ्यार अत्यंत श्रेष्ठ जावन आशिल्लो भक्त म्हणून निमगेले त्यावेळी संशय नासलें महाविष्णू सांगलें रंदीदेव म्हणून रंदीदेव सांगलें हा इतलो महान वतो म्हळ्यार ताका कीर्ती पुराय सगळे कडेन व्यापक ज्ञान आशिल्लें तें तांकां पुराय कळलें रंदीदेव म्हणून रंदीदेवागी व्हड म्हळ्यार व्हड भक्त विंगड कोणी नाची म्हणून तांणी जो व्हड भक्त न्ही म्हणून आशिल्लें कळवा तशें ताका परीक्षण करूंक जाता आनी आमकां परीक्षण करी तुवें निमगेलें तांणी कोण देवानी पुराय म्हळ्यार गेलें सृष्टिकर्ता ब्रह्माले नेवता तांणी निमगेलें ताका परीक्षण करीत न्हय ओ करी करा तशी तांणी परीक्षणाक आयिल्ले तशी आनी एक ब्राह्मण आनी शूद्र चंडाळो अशी पुराय जावन आयिल्ले पुराय देवता ताका टेस्ट करूंक घेतलो परीक्षण करूंक घेतलो ते परीक्षणान तूं जे पावलो उत्तीर्ण जालो तूं म्हणून तांणी सांगलें तुका कसलो वर जावप पळय आमी दिता हाजी म्हणून कृष्णान कोणाय वर दिमता कळवा आण सांगलें वरम नाचा आहे म्हाका कसलें नाका म्हाका कृष्णान सेवा करूंक आशिल्लें अवसर मात्र मेळ्ळा पुरो तांगेर कसलें म्हाका नाका म्हणून हे आतां एक भक्त जालें श्रेष्ठ जे आशिल्ले गूण कळवा तशें आमचो रंदी देवान हे गूण हांगा दाखयले ताका कसलें तर लौकीक ज्ञान आशा नाशिल्ली आमकां कळ्ळें म्हळ्यार म्हाका जावं कसलें कृष्णाले पादरविंदाचे अनुराग मात्र म्हाका पुरो एक परम भक्त जालें अवश्य जावं केल्लें एक श्रेष्ठ गूण आतां अन्याभिलाषिता शून्यम रंदी देव एक परिशुद्ध कृष्ण प्रज्ञा भक्त जाल्ले निमती ताका भौतीक ज्ञान आशा कसलें नाशिल्लें तशी ताका ते माया प्रभावांत माया प्रभावाचे ताका भात गेजेल्लें येस न्हय यवनिका ते एक स्वप्न मात्र जावन ताका दिसलें जाय कोणाक रंदी देवाक तशें तें स्वप्न ताका अप्रत्यक्ष येयलें तशें ताका माया अप्रत्यक्ष येयलें तशें आमकां रंदी देवाले हें विचित्र जें आशिल्लें काणी आमकां हें भागवतांत मेळ्ळें रंदी देवाले भक्तीचे विशेष कसं म्हळ्यार ताका गेलें असोसिएशनांत ताका गेलें संपर्कारी कोण कळपणा आयला म्हळ्यार तांगेलें तो राय न्हय त्या रायाक मस्त प्रजा आसना ताका तशी ताका कुटुंबांक कुटुंब आसा ते निमती तागेले त्या कुटुंबांक पुराय आनी तागेले गांवां आशिल्ले सगळे जे न्हय प्रजा पुराय त्या ग्रामणिकेचे भक्त येयले भक्त यांका नोट केले ताणें हे एक भक्त जाले उत्तम जे आशिल्ले गूण सगळे भक्तांक ताका मात न्हय सगळ्यांकय भक्ती करता कृष्णाले भक्त करून तांकां सगळ्यांक मुक्ती दिवका म्हण आशिल्लें आशा मात्र एक भक्ताक समाज भक्ताक आसा आनी ते निमती कृष्ण ताजेवरी अत्यंत प्रीती जाला देव कृष्ण पुराय अत्यंत प्रीती जाल्या सोंत भक्ताक म्हळ्यार तागेले स्तुती करूंक आशिल्ले परमेश्वराले
परमेश्वर कृष्णाला एक क्रमीकरण एक विधानता ये म्हणून आम्ही हे मौनां करता अत्यंत संतुष्ट झालेला कृष्णान कसं केलं ग्रंथी देवाक सगळं कृष्णाला परम गुप्त सेवांतू नियोग केलं ताका नियोग केले अशें साधारण भक्तांक अशें सौभाग्य लभ्य जायना इत म्हळ्यार आरंभारेचे सांगिल्लें आसा म्हळ्यार गोपांक गुणपाठ दिल्लें आसा ते दिले सकळे ते पॅरामिटर्स ते तत्व पुराय हे रंतीदेवान पालन केल्लें आसा म्हळ्यार प्राणदाय दिवन प्राणेर अर्थेर दिया वाचा हांगा कितले मनोहर जावं कितले मधुर जावं आसले वाणीन तांकां त्या भक्तांक पुराय ताणें स्वागत करून तांगे त्या पोट्टा बुक हें पुराय ताणें नातिलें केलें पडला कळवा तशी वाणी मधुर वाणी आनी तागेल्या धन संपत्ती ते पुराय धन संपत्ती आनी ते मात तागेल्या कुटुंबाकय पुराय समर्पण केलें तांगे सेवेक तरी कळवा तशी सकळे भक्तां सकळे प्रजांकय ताणें भक्त केलें कळवा तेची ताका प्राणदाय दिवन कळवा प्राणावरके केअर करना तो कळवा तशी प्राणदाय दिवन रंदी देवान असले एक विस्तार जे आशिल्ले एका काणी आमकां आयकुपाक मेळ्ळें सांगूंक मेळ्ळें अशें भक्तांक आतां कृष्णाक अतिप्रिय जावन आशिल्ले भक्त अशें भक्त कृष्णाक अतिप्रिय आसा म्हणून गुणपाठ आमकां हांगसून मेळटा अशें ओके तशें आमकां कळ्ळा आमकां आमचो गुण आशिल्ले गुणपाठ कसो म्हळ्यार हे भागवतांचो काणी कसो सांगला अशें भक्तांक आमकां इमिटेट करूं जायना वय जाल्यार तांकां ते तत्वच न्हू ते आमी आमगेल्या जिवितांतू फॉलो करता जाल्यार जाता जाल्यार मात आमकां कृष्णाला प्रीती मेळटा जाल्यार मात आमकां म्हळ्यार आमकां आश तर आमकां हे संवसारान घाला आश नत्तील रब्बुगा आश नत्तील रबल्यार मात्र आमकां हे संवसारासून भायर वचूं येता तेच कृष्ण पळयता म्हळ्यार आनीक संवसारान आश आसल्यार जाल्यार आमकां संवसारांतून बंधनान घालता ती आशा कळवा त्या बंधनान कसलें आश जावका कृष्णाले सेवा करूं अशें आश जावका आमकां तेच आमगेलें मूल स्वरूप कृष्णेर कसलें जीवेर स्वरूप है कृष्णेरा नित्यदासा म्हणून सांगितलें म्हणून सांगला अर्थ कसलो कृष्णारे नित्यदास आमी कृष्णा नित्य दासोत्तम आमगेलें परम जें आशिल्लें मूल जें आशिल्लें धर्म म्हणून मूल स्वरूप म्हळ्यार मूल धर्म म्हणून मूल जें आशिल्लें धर्म त्यावेळी आमी आमगेलें आश सोडलें भगवती आश सोडलें आमकां कृष्णा लागीं परतून वचचें जायना वैकुंठान वचचें जायना आमगेल्या आत्मी जें आशिल्लें आमगेल्या जागारी आमगेल्या घराक आमकां परतून वचचें जायना त्यावेळी तें सगळें तशी आमकां व्रतानुष्ठान कसलें केल्लें कसो जाता इंद्रिया वयरी म्हळ्यार इंद्रियाक मस्त तरांचे वेग आसा ते वेगाक बंदून घालूंक घेतला ताका कंट्रोल करूंक घेतला ताका दमन करूंक वता अशें जाता हे तपा अनुष्ठान व्रतानुष्ठान पुराय करचें तशेंच आमी भक्ती सेवा करता जंगा भक्ती साधना करता भक्ती साधना कसले करता म्हळ्यार आमगे इंद्रियाक कंट्रोल करूंक ताजे वयर दमन करूंक घेतला जाल्यार मात आमकां हे दुःखपूर्ण जें आशिल्लें जिवितांत सुकून आनंदपूर्ण जें आशिल्लें आत्मीय जिवितांत आमकां परतून वचचें येता म्हणून ते काणीत आमकां ते पाठ आमकां हे भागवत पुराणां सुकून मेळटा तांचो उत्तम एक दृश्टांत जाता आमगेलें रंदी देवालें ही काणी हे काणी म्हळ्यार एक मनोकल्पित जें आशिल्लें काणी न्ही जाल्लें संभव हें सगळें कळवा पूण आमकां मेळचें आमी लागता सगळें शी सांगचें एक मनोकल्पित जें अशें काणी मात्र म्हणून म्हळ्यार आमकां एक दृश्टांत दाखोवच्या खातीर आशिल्लें एक काणी जाय आनी पुराय भक्तांगेली काणी पुराय कळवा भक्त कशी तांणी आचरण करताची म्हूण आशिल्लें आमकां दाखोवन दिवन तशीच आमी आचरण करून जावका आमकां कृष्णा लागीं परतून वचपाक तें आमकां तें पाठ शिकोवच्या खातीर जाता ही काणी पुराय आमकां हे भागवत पुराणांतून सांगिल्लें तशें आमकां आतां कलियुगांत
परतून वचूंक आयलें कलियुगांतू आमकां वापस परतून वचूंक आयलें आतां नाम संकीर्तन मात्र पुरो तशी अखेर भागवतांतूच संगीत आसा सकड पुराण पुराय सकड वेद पुराण सकड संगीत आसा अखेर आशिल्ल्या हांचो संगीत आसा कशें जालें नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपापप्रणाशनम प्रणामो दुःखशमनत्तं नमामि हरिं परम म्हणून संगीत आसा नाम संकीर्तन मात केल्या बरो कृष्णा नाम मात सांगल्या बरो आमकां हे संसार पार करून आमकां आमगेलेची घरां वापस परतून वचचें जाता म्हणून आमचो आमगे पुराणाची आमचो भागवत पुराणांचो जी अखेर संगीत आसा कळवा तेच आमी आतां करता तेच कर केलें तेच प्रभू आमकां सांगून दिल्लें आनी चैतन्य महाप्रभून ते आरंभ केलेले ते मुवमेंट ते दौत्य आमी कृष्णा इस्कोणांत ते काणू प्रभू आदारान ते काणू आमकां पुराय ते वांटून दिल्ले आसा ते आमी समाजी ताजे प्रयोजना कोरक केल्ले जाता जे हरे कृष्णा केन्नाय सदा निरंतर आमी जप करून आमकां वापस आमकां कृष्णा सेवा करूंक वापस पुनर्सेवा करूंक आशिल्लें एक अवसर कृष्ण आमकां तशी करून दितालो संशय कसले नाका हरे कृष्णा अवंगा निगेलें वचन समाप्त करता हरे कृष्णा कसले म्हणे चुका म्हजी केल्ली जाली म्हणल्यार क्षम कर का धन्यवाद हरे कृष्णा मस्त मस्त धन्यवाद प्रभूजी तुम्ही चंद करून दोन काणी सांगून ताचे खाली ते काणी न्ही ते आमकां शिकोवन आमी कसन फॉलो करता आमी कसन करता म्हणून ते ताजे खातीर आसची थंयसर काणी ते म्हणून चंद करून तुम्ही सांगून दिले तुमकां मस्त मस्त धन्यवाद प्रभूजी कोणाक प्रश्न जो निमगुचे असले निमगे येत प्रभूजी लेगी सने प्रश्न असले निमगे येत तुम्ही आजी तुम्ही सांगिले विषयाचे एक म्हाका मनाक गेले तशी हांव एक दोन उतर सांगचे ट्राय करता हांव बरोवन घेतिले तेजे भितर कोणाक प्रश्न जो असले तुम्ही निमगुचे तयार करियत म्हणून हांव सांगता स्पश्टीकरणा संशयो आसल्यार निमगे हे काणयेंत आशिल्लें मुख्य जेन्ना तुम्ही सांगले भक्तीचे म्हळ्यार प्राणेन अर्थेन धिया वाचा हे 5 रितीरी भक्त असता म्हळ्यार रंतीदेवाल पालन ताण केला हे 5 रितीरी भक्तीचे हे पालन केला म्हणून तशीची ते रंतीदेवाल काणी सांगताना समान काणी म्हणून तुम्ही शिबी चक्रवर्ती समेत काणी सांगले ताणे तशीची तागेले जीव प्राण दिवन ते गुब्बची की पारवू की ताजे रक्षण केले ते हॉक की गिडुगाल निमित्त जाल्यार तांणी इंद्र आनी अग्नी ताका परीक्षा करचे खातीर आयिल्ले ती तशी ते शिबी चक्रवर्ती दयाळू नीतिवान धर्मिष्ठ तशी 3 लोकां प्रसिद्ध जावन आशिल्ली की तशी रंतीदेव समेत भरत चक्रवर्तीले भरत वंशाचे आसा तो आनी तांगेले वंशावळी तुम्ही सांगले मन्यू 5 पुत्र आशिल्ले ती तशीची नरा म्हणून तांगेले 5 पुत्र नरा म्हणून तागेले पुत्र आले संक्रती म्हणून पुत्र आले कुरु आनी रंतीदेवा म्हणून 2 चेडूं तातूंत रंतीदेव त्यागी आस दानी धर्मिष्ठ प्रजाप्रेमी न्यायवादी तपस्वी दयाळू समदर्शी पुराजनके कूर पळयतालो चेडो उणिकून कसाने पळयना पुरा प्रजेक समान जावन पळयतालो तशी पुरा सांगले ती तागेली कीर्ती 3 लोकांके प्रसिद्ध आशिल्ले कशी तो 48 दिवस 48 डेज तो कठीण व्रत करून केन्ना पारण करचे टायम येतकी सुरेर ब्राह्मण येता ताका तो तागेले वांटेचे एक वांटो दिता ताजे नंतर एकलो शूद्र येता ताके एक वांटो दिता तशीच अनेकलो अतिथी सुणी घेवन येता ताके तो आहार दिता खाली उद्दा मात्र ओर नासता जायतानी उद्दा मात्र हांव पित्ता म्हूण लेखताना चांडाळ येता ताणें म्हाका उद्दा दी अशी तागेले ताणें रोवन पुरा सांगताना रंतीदेव मधुर वचन सांगता तो म्हळ्यार
मुक्ती कसने नक मका असलंगेले कष्ट परिहार करचे तंगेले त्यांची मिगेल मुख्य म्हणून सांगता म्हळ्यार तांतू वैष्णव परदुःख दुःखी म्हणून तुम्ही एक सांगले त्या समान टायमाक तुम्ही चैतन्य महाप्रभूले आणि ते वसुदत्ता म्हणून एकलो मागचे आईले तांगेले काणी तुम्ही सांगले कशी चैतन्य प्रभू तागेल खातीर तागेले परदुःखी दुःखी तागेले दुःख परिहार करचे खातीर कशी सांगता म्हणून चैतन्य महाप्रभू त्यांनी तशी रद्दी देव इतली कष्ट येयल्या समेत शांत जावन असता निष्काम तक्कसने आशिना असता त्या निमित्त शांत जावन आसिल निमित्त तक्कसने आशिना आसिले तक्क तागेले 48 days कठीण व्रत केले रे तक काय कसने तक कष्ट म्हणून कळना तागेले ह्या पुरा गुण पळोवन ब्रह्म विष्णू शिव पुरा जण तागेले एत्र येता तेनी वर निमगे म्हणता ती जाल्यार तो म्हणता वरम न याचे म्हणून सांगता कृष्णा सेवा भक्ती तागेले कृष्णा पादारविंद सेव करचे यांची म्हाका मुख्य म्हणून सांगता अन्याभिलाषा शून्य म्हाका कसने आशी ना म्हणून सांगता तशीची खाली रणतीदेव संपर्क येईल तागेले कुटुंबाजन तशी प्रजे पूरा भक्तीन तो असता ती म्हणून सांगले तुम्ही असल भक्त कृष्णाक अति प्रिय म्हणून सांगले ती असल पुरा काणी रणतीदेवाले असल भक्ताल पुरा काणी आमकां मार्गदर्शन जावन आसा खाली काणी नाही म्हणून तुम्ही सांगले ती हरे कृष्ण प्रभुजी म्हाका मनाक सांगला कसने जीव केसले हरी बोल चंदायम सांगला सिनॉप्सिस ब्रीफ जाम सांगले हरे कृष्ण चंदकम सांगला माझे चंदस हरे कृष्ण हरे कृष्ण कोणाक कसने निमगुचे असते की प्रश्न असलेली निमगी येत कसने प्रश्न ना म्हणजे हांव अनाउन्समेंट्स केला सर ते सांगता भागवत पुराण कोंकणी हांगेले भागवत प्रवाह सेशन्स सोमार बुधवार शुक्रार 8:30 गंटे इंडियन स्टँडर्ड टायमाक आसा पुरा जण हे पुरा सेशन्साक जॉईन जेवता म्हणून भागवत पुराण कोंकणी हांगेले तप्पे हांव निमून घेता तशीच प्रति आयतार जपा सेशन आसा सकाळी 10:30 इंडियन स्टँडर्ड टायमाक तातू एक राउंड करताले नाजाल्यार 10 राउंड 16 राउंड्स करताले न्ही करियत तशीच 10 नामापराध सांगचे लिस्ट पावताले न्ही श्रीमती शिल्पा हेगडे माताजीक तुमगेले नाव दिबेत तशीच जनवरी 10 तारीख शुक्रार पुत्रदा एकादशींतू संपूर्ण भगवद्गीता पारायण आसा अंतु 5:30 सांजवाळ 5:30 गंटेक सुरू जाता अंतु भगवद्गीतेचे चॅप्टर 1 to 6 सांगचे इष्ट पावताले न्ही श्रीमती विद्याबाई माताजीक 7 to 13th चॅप्टर आतानक सांगचे इष्ट पावताले न्ही श्रीमती भारतीबाई माताजीक 14th to 18th चॅप्टर सांगचे इष्ट पावताले न्ही श्रीमती माया नायक माताजी हांकां तुमगेलें नाव दिवेत तशीच प्रति सेशन्सा फुडे हरे कृष्ण महामंत्राचे 5 मिनिट संकीर्तन असता कोणाक सांगचे इष्ट असलेली श्रीमती जयंती नायक माताजी हांगेले की तुम्ही तुमगेले नाव दिवेत तशी मॅरेज ब्युरो सुरू केलेले ताजे विवरण डिटेल्स जावपाचे लेरी हरग्रेस व्रजगोपी माताजीक जो हरग्रेस राधिका भाव माताजीक तुम्ही कॉन्टॅक्ट करियत आता नेक्स्ट वैष्णव भजन संध्या 5 समेत 5 आसा तशी मुखारीचे वैष्णव भजन संध्याक नाव दिवचे तुम्ही इष्ट पावचे असलेली श्रीमती राजेश्वरी माताजी जो श्रीमती रश्मी भट माताजी जो श्रीमती गायत्री कामत माताजी हांगेले तुम्ही नाव दिवेत म्हणून हांव निमून घेता नरसिंह आरती सांगची की प्रभूजी माताजी फाइन न्यू इयर स्पेशल असं 8:30 पासून सुरू जाता मिडनाईट पासून असं कीर्तन ओम उग्रं वीरं महाविष्णुं
ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहं। जय नरसिंह श्री नरसिंह जय जय नरसिंहदेव। प्रह्लादेश जय पद्मा मुख पद्मभृङ्ग। नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकशिपूर्वक्षः शिलाटङ्कनखालये इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरे नखाम् अद्भुतशृङ्गाम् दलिता हिरण्यकशिपू तनुभृङ्गाम् केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। जयो नरसिंहदेव जयो नरसिंहदेव जयो नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव। जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। भक्तराज प्रह्लाद महाराज की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा। माताजी 1 मिनिट माताजी. माताजी डिटेल्स सांगता पाहिजे. आपल्याला 8:30 सुरू जाता 3-3.5 घंटे कंटिन्युअस असता हरिकृष्ण महामंत्र कीर्तन. तशी पुरा जणून येऊ का आणि सिनियर डिवोटीस वरे आसा ती आमगेल्या आशीर्वादांनी न्यू इयर आम्ही सेलिब्रेट करूया. तशी हांव आमगेले समाज बांधवाले रिक्वेस्ट करता. हरे कृष्ण. वर्षाचे सॉरी माताजी. सॉरी सर. आता कंटिन्यू करा माता. 2024 कडे दिवस आम्ही हरिनाम संकीर्तन पुरा सांगून नवे वर्ष वय आम्ही माता. आव्हान करूया म्हणून हांव लेखता. करेक्ट. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ओम श्री सर्व